हालींच वास्कोंत रस्त्यार पडिल्लो कोळसो नितळ करपाक हाडिल्लें मशीन आडावन ड्रायव्हराक धमकायल्लो म्हण वास्कोच्या थळाव्या आमदारान पुलिशेंत कागाळ केल्ली. मात नीज गोंयकार संघटनेचे वांगडी सांगता फक्त मशीन चलोवप्याक सांगिल्लें सारकें नितळ कर म्हण आनी कोणाक धमकावंक नासलो. आपूण गोवा अगेन्स्ट कोल संघटनेक तेंको दिता म्हण आपणाक पुलीस चक्रांत फसोवपाची ही चाल आसा असो आरोप चंद्रकांत वस्त हांणी केला. RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा. The incident was brought to my notice to the media that a vehicle was stopped, that the driver was threatened, and the driver is now refusing to come back on the vehicle again. जे स्वीपिंग मशीन जेन्ना आमचे कार्यकर्ते नीज गोंयकाराच्या नेत्यांनी आमी सांगलें ताका विचारलें, आमी मशीन तेच्या आडोवंक ना, काय विचारलें बाबा हें वेवस्थीत तूं साफ सफाई करचें म्हणून. MPT is asked to file an official complaint because this type of incident should not happen again. It is not that we want to do something, but then this complaint has to be filed. Once MPT files the complaint officially, then the thing will fall in place, other thing will fall in place. आणि जो आमदारान जो स्टेटमेंट केल्लो आसा की तेच्या ड्रायव्हराक MPTच्या ड्रायव्हराक मारला म्हणून, ना तेका ड्रायव्हराक मारला हें सगळें तुमी आख्खे मिडियान तुमकां दाखयलें आसा. हांव तें कांय उलोवंक सोदना. जाल्यार हांव एक सांगूंक सोदतां, जर आमदार हांव जर गोवा कॉल अगेन्स्ट हेका सपोर्ट करता ह्या एजिटेशनाक म्हणून हेका हो राग आसत जाय. ओके, त्या खातीर हांव एकूच सांगूंक सोदतां, जर म्हाका गोवा कॉल अगेन्स्टाचे हेका हांव सपोर्ट करता म्हणून जर म्हाका अरेस्ट करपाचो आसा तेणी कार्लोस आल्मेदा अवश्य म्हाका अरेस्ट करचो. We are having problems also finding a driver now for that vehicle. MPT is having a problem. They have informed me. In view of that the vehicle driver was the manhandle, was threatened, and this should not happen again. MPT स्वीपिंग मशीन हाडला आणि हेजेर क्लियरी दाखयल्लें आसा की स्वीपिंग मशीन हाडला तो पोल्युशनाक लागून म्हूण. इन शॉर्ट गव्हर्मेंट सांगूंक सोदता की हें आख्खें स्वीपिंग मशीन आख्खे गोंयान यूज करतले म्हणून. पूण हें आयज नॉन पोल्युटींग पळय इंडस्ट्री म्हणटा सरकार, आनी आयज हें पोल्युटींग जातलें म्हणल्यार हेजेर सरकारान क्लियरली सांगता की आयज गोंय हें पोल्युशनाचेर काबार जावपाचें आसा. गोवा वॉज द फर्स्ट प्लेस फॉर एंटी पोल्युशन एक्टिविटी इन द स्टेट ऑफ गोवा, एंड बिकॉज ऑफ दॅट वॉटर पोल्युशन एक्ट 1974 केम वॉज इन पास इन द पार्लमेंट. पूण हें सरकारान चिंतूंक जाय की आयज एक फॅक्टरीक लागून आयज लोक इतले उठलेले, आनी हो कोल जो हब जो आसा आयज आख्खो गोंयान मोर दॅन 65% ऑफ गोवा विल बी डॅमेज. सो हें पळय प्रोजेक्ट जे आसा फाटीं घेवचे ताबडतोब, नाल्यार गोंयचो लोक which is today almost more than 50 panchayats have passed resolution in the Gram Sabha opposing this two project. So we are requesting the government to immediately withdraw this, and आयज पळय केस पळय मारलेली आसा तेंचेर. सो हेजेर कळटा की फाल्यां सरकार आख्खे गोंयकाराचेर केस मारतलो. पूण जे तेंच्यांनी कितें सांगलां की ती मशीन चलना, आनी तें सारकें, कित्याक पणजेय हाडलेलें स्विपींग मशीन आनी मडगांय हाडलें तें कुसोन पडलेलें मशिनां. पूण हें लोकांक आय वॉश करपाक असली प्रोजेक्टां हाडपाक लोकांक फटयचें न्हू.